तांचेर आमी वता 4-5 बुथांचेर हांव वचून आयला. सगळ्या बरे भशेन स्मुथली चल्ला वोटींग आनी 40% अरावंड जाल्लेलें आसा वोटींग. ओके. आनी तातूंत कांय डावट ना, एकदम बरें आसा, स्मुथली चलता सगळें वोटींग. आमीच विनींग आसा हातूंत, ह्याच्या शिवाय कांय डावट ना. सगळ्या मतदारांक नमस्कार. खूप बरें दिसले. थंड वातावरणात आरामशीर सगळ्यांनी मतदान बऱ्यापैकी चालू आसा. कोणाच कडेन वाद विवाद ना. खेळी मेळीन मतदान जशें आमी सांगलेले, जे दीस आमी फॉर्म भरलेले त्या दिसा सांगलेले की आमी हे मतदान एक क्रिकेटची मॅच आसा त्या प्रमाणे आमी खेळटले. सगळ्यांक खेळीमेळीच्या वातावरणात एक बरें एनवायरमेंट तयार करून हे आमी कोणाचेर टिका न करता आसतना वाद विवाद आणि कोणाय कडेन ही झगडी न करता आसतना कोणी कितकेही प्रयत्न केले, कोणाचेर कसलेय स्टेटमेंट केली तर ताका प्रत्युत्तर न दिता आसतना आमी आमचें काम फुडें व्हरतले आनी हे फुडें व्हरपाचें काम आसा हे कायम व्हरतले. सगळ्या मतदारांक जेणी जेणी मतदान केल्लेलें आसा खूब धन्यवाद की आतां पर्यंत जवळ जवळ 40% मतदान जाल्लेलें आसा आणि उरलेले जे 60% जे मतदान आसा तेतूंतल्या जास्तच्या जास्त लोकांक विनंती करता की तेणी येवन आपापल्या बुथार वचून मतदान करचें. थोडीशी BLO कार्डां न वाटल्या कारणान गडबड आसा, पण आमी सगळ्यांक जास्तच्या जास्त लोकांक आमचे तेंचे नंबर जे सिरियल नंबर आसा ते दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. पण तरी पण कोणी तरी चुकलेले आसा तर बुथाचेर तुमचो BLO आसा, त्या BLO कडेन तुमी जर विनंती केल्ल्या बरोबर तुमकां ते तुमचो सिरियल नंबर मेळटलो. आणि सगळ्यांक पुन्हा एकदा सांगनशें दिसता की आमच्याकडे जे तुम्ही मतदान केलेले जितले सायलंट वोटर आसा आणि त्यांच्यानी एक प्रोग्रेसाक एक नवीन दिशा आणि नवीन कॅन्डिडेटाक मतदान जे तुम्ही केलेले आसा आणि तुम्ही आता करपाचे आसा तुमचे खूप खूप धन्यवाद आसा. आणि परत एकदा तुमकां सगळ्या यंगस्टर भुरगे आसा, जाणटी आसा, मिडल वुमन आसा, मिडल एज लोक आसात, सगळ्यांक नोकरीदार आसा हांकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमचो जो आज जो बरो हक्क आसा संविधानान जे तुमकां कॉन्स्टिट्युशनान जो हक्क दिल्लो आसा तो तुम्ही अवश्य बजोवपाचो आणि तेजे तुम्ही